आजच्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयात आयच्यो खबरो विस्तारान. गोंयांत कांय बरी खाजगी हॉस्पिटलां बंद आसात. कोविड सेंटर म्हूण उपयोग करपा खातीर ती हॉस्पिटलां ताब्यात घेयात. गोंय महिला काँग्रेसीन गोंय सरकारा कडेन मागलां. कुंकळी, म्हापशें, वाश्को आनी काणकोणच्या कांय हॉस्पिटलांची वळेरी महिला काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याक धाडून दिल्या. गोंय महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष बिना नायक सांगता, गोंयांतल्या कांय वाठारांनी कांय हॉस्पिटलां बंद आसात. ही हॉस्पिटलां ताब्यात घेवन तातूंत कोविड पेशंटांचेर उपचार सुरू केले जाल्यार नक्कीच फायदो जातलो. सद्याक गोंयांत बेडी, ऑक्सिजन अशा मुळाव्या गरजा बरोबर स्टाफाचोय उणाव आसा. हे संबंदान मुख्यमंत्र्याक ताणें एक निवेदनय धाडलां. पळयात बिना नायक कितें सांगपाक सोदता ती. आज आमच्या गोंयांत कोविड हो आजार इतलो वाडलेलो आसा की आमी पेपरात वाचल्या प्रमाणे तो 88,000 पर्यंत पावलेलो आसा. हे सगळे पळयत आनी लोकांक बेड ना न्हिदपाक, लोकांक व्हेंटिलेटर्स मेळना, लोकांक ऑक्सिजन मेळना, स्टाफ कमी पडटा. हे सगळे पळयतकीच आमी गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसच्या महिलांक ठरयलें की एक मेमोरंडम सीएमाक दिवपाचो. आनी त्या प्रमाणे हांव आत्ताच सीएमाक एक मेमोरंडम ईमेल केल्लो आसा. आतां हो मेमोरंडम कित्याक तर आमच्या गोंयांत 4-5 बरी फंक्शनल हॉस्पिटल्स आशिल्ली ती कित्या कारणान लागून ती बंद आसा आज. तर आमचें म्हणणें इतलें आसा, आमी मेमोरंडम इतलें नमूद केल्लें आसा की ही जी पयले फंक्शनल हॉस्पिटल्स आशिल्ली तांकां तुमी परत सुरू करात. त्या मॅनेजमेंटा कडेन उलयात आनी ती फंक्शनल करात. ह्या फंक्शनल करतकीच बेडचो प्रश्न सुट्टलो. परत व्हेंटिलेटर्सचे जे आमकां खंय ना खंयच्यान तरी हाडपाकूच पडटले. ऑक्सिजन बी खंयच्या खंय तरी भायरच्यान घेवपाकूच पडटले. म्हणजे ताका जी सगळी सिस्टम आसा ती थंय तुमकां रोखडे मेळटली आनी त्या प्रमाणे तुमी ते फंक्शनल करूं शकता. आतां ही हॉस्पिटल कोणची हो व्हडलो प्रश्न सगळ्याक आसतलो. ती म्हणटकीच वोकाहार्ट हे कुंकळेचे बरे फंक्शनल आनी हॉस्पिटल आसा. ते त्यांनी त्यांच्या मॅनेजमेंटा कडेन उलोवन ते सुरू करपाक जाय. दुसरें हॉस्पिटल आसा वृंदावन हॉस्पिटल जे म्हापशाक आसा. तिसरें आसा विश्व संजीवनी हॉस्पिटल जे बायना वास्को आसा. आनी चौथें हॉस्पिटल जे आसा ते काणकोणा आसा, ढवळीकर हॉस्पिटल. ह्या सगळ्या हॉस्पिटलांचे मॅनेजमेंटाच्या लोकांचे कडेन उलोवन सीएमान आनी हेल्थ मिनिस्टरांनी त्यांच्या कडेन उलोवपाक जाय. त्यांच्या कडेन उलोवन ती हॉस्पिटल फंक्शनल करपाक जाय. हाका लागून खुबश्या लोकांची न्हिदपाची सोय न्हिदपाची म्हटल्यार आय मीन टू से पेशंटाची बेडाची सोय जातली. आनी इतलेच न्ही जे आज 100 लोक कितल्याशा हॉस्पिटलांत कितलेशे पेशंट असे आसा की जे जमिनीवर न्हिदतात. तांकां बेड मेळटलो. परत त्या हॉस्पिटलाक व्हेंटिलेटर जायची सगळी सोय आसा ती तुमी कार्यरत केल्यार सगळ्यात खुबशे प्रमाणात पेशंट्सा जो आज त्रास सोंसपा पडटा तो कमी जातलो. आनी दुसरे जे आमी नमूद केल्ले आसा त्या मेमोरंडमात आसा ते म्हणजे आमकां आज मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे घटप्रभा हांगाच्यान आमची गोंयचीच थोडी नर्सेस जी ट्रेनिंगाक घटप्रभा कर्नाटकाक गेल्ली आशिल्ली ती परत गोंयांत आयिल्ली आसा. तर आमच्या गव्हर्मेंटांनी हेल्थ डिपार्टमेंटान विचार करपाक जाय की बाबा ही जी सिस्टर्स आयली आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करून ते जे तुमच्या हेल्थ डिपार्टमेंट प्रमाणच्या नॉर्म्स मध्ये जर बसता ओके सगळे त्यांचे ट्रेनिंग वगैरे जे कितें आसा ते तर त्यांनी तांकां आपोवपाक जाय आनी त्यांची मदत ही घेवपाक जाय. हे 2 पॉयंट्स आमी आमच्या मेमोरंडमात नमूद केलेले आसा. हाका लागून जे आज गोंयकारांक त्रास जाता तो आमच्या कडल्यान पळोवपाक जायना. म्हणून आमी गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसने ठरयलें की एक मेमोरंडम सीएमाक धाडपाचें. आमकां जी कितें म्हायती आसा ती तांकां दिवपाची आनी त्याच्यावर त्यांनी बेगिनात बेगीन पावलं उचलपाक जाय ही सुद्धा आमी मागणी सीएमा कडेन केल्ली आसा. पहिले सुद्धा आमी एक मेमोरंडम धाडलेलो आसा. त्याच्यात आमी सांगितलें तांकां की तुम्ही बॉर्डर सील करा. चेकपोस्ट पळय आसा थंय तुम्ही चेकपोस्टा कडेन तुम्ही स्ट्रिक्टली RT-PCR ची सर्टिफिकेट घ्या लोकां कडल्यान केलेले आसा की ना नाजाल्यार करात RT-PCR प्रत्येक चेकपोस्टार. आणि जे कोण बारीक रस्ते पळय आशिल्ले ते तुम्ही सील करा. ही सुद्धा मागणी आमी पहिल्या मेमोरंडमात केल्ली आशिल्ली. पण आमचे सरकार जे भाजप सरकार आसा ते सगळ्या गोष्टीत उशिरा जागे जाता. हांगा गोंयाकच न्ही भारतभर ते उशिरा जागे जाल्ले आसा. कोविड महामारीक लागून राज्यातल्या हॉस्पिटलांनी रक्ताचो उणाव निर्माण जाला.
साबार इन्स्टिट्यूट आणि कॉलेजी बंद आसात देखून आयज रगत दिवपाची कॅम्पांची भोव गरज आसा. रक्ताबरोबर प्लाझ्माय दान करपाक फुडें सरात. गोमेकोचो दोतोर संजय कोरगांवकारान उलो मारला. हनुमान स्पोर्ट्स क्लब अँड कॅरिंग सोल हे संस्थेन गोमेकोच्या जोड पालवान तालिगांवच्या कम्युनिटी हॉलांत हो ब्लड डोनेशन कॅम्प घडोवन हाडलो. सकाळी 9 ते दनपारां 12:30 मजगती लोकांनी रगत दिलें. थळावी आमदार जेनिफर मॉन्सेरातानय रक्त दिवन कॅम्पाक आरंभ केलो. ह्या वेळार गोमेकोचो दोतोर संजय कोरगांवकारान मोलादीक अशी म्हायती दिली. पळयात. Due to COVID pandemic, there is shortage of blood. As many institutions, colleges are closed down. The main source was the student from the colleges. Now this type of organization organizing blood donation camp for the patients who are in need presently in the JMC and in other hospital. Now those who have donated, those who have taken vaccine, they cannot donate for 28 days from last vaccine. Also those who have COVID positive, they cannot donate for next 28 days. So after 28 days they can donate, provided they are healthy. Second thing, now because of COVID, we are in need of donor who are COVID positive and who can donate plasma for the COVID patients. So it is very essential that those people who have COVID in last 3 to 4 months, they should come to blood bank and donate their blood or plasma, so that can be used to the patient. Now what happened that we give this plasma to the patient. In the plasma contain the antibodies which fight against the COVID virus. Once a vaccine is given, antibodies slowly develops. It takes some time. So even after vaccination, the one who receives vaccine can get COVID infection, but it will be mild because of the vaccine will create a memory against the antigen, or that is virus, and immediately the body will start generating antibodies. So my request to all the people who are above 45, kindly take vaccine. That will save you, and also we will also get proper blood supply. If you are sick, if you get COVID, we will not get blood. So my request to all the people who are above 45, kindly take vaccine. It is safe. I have also taken my 2 doses and I didn't have any side effect of the vaccine. Is this sufficient blood available as present now in GMC? Presently, the load of patient has decreased. So we are managing with the available blood. So we give the priority to the patient who urgently required to undergo operation or taken. Those operations are done. But those are planned surgeries. We can wait. Those are not taken at presently. Also, many organizations are started taking interest in organizing blood donation camp after our appeal to them. So we have presently enough blood. But still the stocks are low because obviously the donors choose to come earlier to blood bank or to camp. The size decreases because of the fear. What will you tell us about today's blood donation camp? Okay, so today's blood donation camp is organized by Arjun and Vivek, and basically the Hanuman Club. They've been doing this on a regular basis, and it was always that I helped them out. So they approached me, and it was actually something that we had to do because we were told by the party that we would have to organize a blood donation camp to help GMC, because once the vaccination between 18 to 45 started, you can't really donate blood for about 28 days to a month, and GMC, the blood banks would go empty. So that's why we were asked to organize this in each constituency. And that's how this has happened, and I think so far it's going quite well right now. We've had crossed about almost 10 or 15 as of now, and we're hoping to get at least about 75 to 80 people by the end of the blood donation drive. You have also given donated blood today, so what is on this? No,
So it's like you donate blood and save a life. So that's the reason I've done it, and it's for the same reason that everybody is here today, to make sure that there's enough supply of blood at GMC and they don't fall short of blood, especially at a crucial time like this. What do you have to say a message as the pandemic is rising in Goa? What is your message to people to come, not to come out and Well, I would just like to tell people to stay safe, stay home as far as possible, follow the norms of washing your hands or sanitizing your hands, wearing a mask at all times, and also to help the government, because the government, as I see it, is doing the best they can. I think it's our duty also to help the government to make it successful. So that would be my message. Stay home as far as possible, and wash your hands, wear your mask. आज Talegaon blood donation camp झाला तू काही सांगतो No, this is a program in the right direction, because blood can save someone's life, and we don't need to wait for the last moment to look for blood. So we are helping the government, because in this pandemic there are a lot of scenarios, there are a lot of cases where we cannot do anything. We are doing a bit of helping the government hospital, the GMC, who is undertaken helping us to take this blood donation. And I would like to thank Madam and Hanuman Sports Club. These youths are very productive. They do it every year. And I request everybody, I mean the people of, not only people of Talegaon, but all over, to donate blood so that helps someone in need. आयज आमकां खबर आहा की आयज आमकां खबर आहा की काल बेडाची कमी आहा. आयच्या दिसा पळय जाल्यार ऑक्सिजन कमी आहा. पूण फाल्यांचे हे दीस येवपाचे आहा की जे जाग्यार रगतूय कमी जावपाचें आहा. कित्याक आतां वॅक्सिनेशन स्टार्ट जावपाचें आहा, आनी वॅक्सिनेशन एकदां जाल्या उपरांत एक मनीस 28 फुडले 28 दीस ब्लड डोनेट करूं शकना. सो त्या गरजे खातीर आमी सगळ्यांक अपील केलें तालिगांवकारांक और ओवरऑल की बाबा तुमी येवचें आनी ब्लड दिवचें. कित्याक आयज आमकां गरज आसा, फाल्यां लोकांक गरज आसतलीच. सो लोकांक एक रक्ताची शॉर्टेज पडोंक जायना, आमी हो इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा. आमी आयज कॅम्प घडोवन हाडलेलो आहा. कित्याक पॅन्डेमिकान पळयता तुमी ऑक्सिजन कमी आसा, बेडां कमी आसा. फाल्यां अशें जावंक जायना की ते रगतूय कमी पडटा म्हणून. सो तेज्या खातीर आमी हो घडोवन हाडलेलो आसा. Giving a donate of a blood is very good, I think. It's helping other people, even it's good for your own body. गोवा 365 खातीर तालिगांवच्यान विलियम रॉड्रिक्स. आंबावलेचो फुटबॉल ग्रावंड फाटलीं 2 वर्सां जालीं अर्दकुटोच उरला. कंत्राटदारा कडल्यान कमिशन घेतिल्ल्यान हें काम बंद उरलां काय कितें हाची चवकशी जावची, थळाव्यांनी मागला. 1,19,00,000 टेंडर काडिल्लो हो आंबावलेचो फुटबॉल ग्रावंड बुन्यादी फातरीचेर नाल्ल फोडले उपरांत कामच जाल्लें ना. भुरगे तशेंच धुल्लांत खेळटात. थळाव्यांनी तो बेगोबेग जावचो अशें मागलां. जाय जाल्यार नवें कंत्राट दिवन तो बेगीच पुराय करचो अशें ते मागतात. जाल्यार ह्या कंत्राटदारान काम पूर्ण केलें ना जाल्यार ताका ब्लॅक लिस्टात घालतले अशें उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकारान सांगलां. पळयात. ह्या ग्रावंडाक आमी खूब खटपट घेतल्यो एक्वायर करपा खातीर. आतां एक्वायर जाल उपरांत मार्च 2018 ह्या ग्रावंडाचें इनॉग्रेशन जालें. आनीक फावंडेशन स्टोन जालो. वर्क ऑर्डर प्रमाणे एप्रील 2019 म्हणल्यार ग्रावंडाक काम कंप्लीट जावपा जाय आशिल्लें. पूण आज 19 कम जालें, 20th जालें आनी 21 कंप्लीट जालें. आतां आमी एप्रील 2021 आसात. म्हळ्यार वर्क ऑर्डरी प्रमाणे 2 वर्सां एडिशनल जालें. आजुनूय ग्रावंडाचें काम इवन 20% जाल्लें आसा. 80% काम तशेंच पेंडींग आसा. आतां केन्ना जातलें कांयच खबर ना. आतां हे जो टेंडर जो आसा तो 1,19,00,000 टेंडर. अजूनय एक ग्रावंडाचें काम इवन हाफान जाल्लां. आतां आमी कितले फावटी डिपार्टमेंटा कडेन मागलें, आमच्या डेप्युटी सीएमा कडेन मागलें की हो जो टेंडर आसा, हो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो टर्मिनेट करचो आनी फ्रेश टेंडर काडचो आनी कोणाक दिवचो म्हणून. आतां आमचो डेप्युटी सीएम कित्याक लागून फ्रेश टेंडर काडपाक हो कॉन्ट्रॅक्टर आनी एंगेज करपाक, कित्याक म्हाका ताका टर्मिनेट करून तेमी आनी कॉन्ट्रॅक्टर एंगेज करपाक जाय आशिल्लो. पूण कित्याक लागून कमिशन गेलत्याक लागून बी तेमकां ताका कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट करपाक सोदनात, हो आनी तेम कॉन्ट्रॅक्टर सांबाळपा खातीर फ्रेश टेंडर काडपाक सोदनात. आमकां कांय समजना. सो कितें मागता तुमी आतां? से आतां हिंगा आमगेलो हो एकूच ग्रावंड आनी आमकां ग्रावंड सारको ना.
आतां हो ग्रावंड नाशिल्लो अशेंच भुरगे खेळपा पडटा धूल जाता सारके खेळपा मेळना म्हणटकीच आतां डेप्युटी सीएमान जेन्ना आमचो आमदार चंद्रकांत बाबू कवळेकर जेन्ना तो BJP गेलो तेन्ना ताणें सांगिल्लें की परतो सांगत आशिल्लो की आपूण केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीची उदरगत करपा खातीर गेलो म्हणून पूण हांगा दिसता उलट दिसता उदरगत आमकां ते ग्रावंड म्हणटा बेजीक कम्युनिटी अजून ताजी कंप्लीट जाल्लो दिसना म्हणटकीच हे लोक जे गेल्यात ते आमची उदरगत करपा खातीर आपल्या उदरगत करपा तें समजना आतां म्हाका तरी अशें म्हजी मागणी आहा जे कावन्सिलर आसात त्या पुसान हिंगा आमी ग्रावंडाक काम जायना आनीक ताका कल्पेट आहा तो आमचो डेप्युटी सीएम तरी आसतना डेप्युटी सीएमाक पयशे हाडून ताका चीफ गेस्ट मारप ही एक सामकी निर्लज बस्त. हे ग्रावंडाचे म्हळ्यार मेन प्रॉब्लेम म्हळ्यार सारको धूल जाता आनी पयलीं तरी ग्रावंड मशीन लावन निवळ करचे पयलीं तरी बरो आसलो आनी बरे भाशेन खेळटाले भुरगे जेन्ना ही मात गायल्या तेन्ना सावन सारके प्रॉब्लेम जावपाक लागला भुरग्यांक खेळपाक आनीक आमकां हो ग्रावंड सारको गरजेचो सगळे भुरगे म्हणटा हो ग्रावंड जावपा जायो सगळ्यांचे काळजां आशा आसा हो ग्रावंड जावचो पूण हो ग्रावंड जायना कित्याक लागून जायना तें कांयच समजना म्हूण एक पाट तरी ह्या भुरगीं सगळे फुडें सरून हे ग्रावंडाचे आवाज करतले अशें म्हाका दिसता. कितलो तेंप चालू हो ग्रावंड असो आसा? एक जाली दोन अडेच वर्स सुमार जालें असो आहा हो ग्रावंड. पयलीं सद्या बरो आसलो आतां तें सगळें काडून उडयलां सगळी माती आहा आनी प्रॉब्लेम जाता सदां भुरगीं आतां सांजचे येता एक 20-25 जाण भुरगीं येवन खेळटाय तेशे भाडे तशें खेळटात? हय तशें खेळटाय ते सदां येवन खेळटाय कितें करतले हे धुलान सारके नाक जाता तेंकां तरी पूण खेळटाय ते. म्हण तुमी हो बेगीन करचो म्हणून मागतात? हय हो ग्रावंड बेगीन जावपा जाय आसलो न्हू म्हूण जायना तो कितें करतले आमच्यान म्हण तें जायना हे भुरगीं सगळे ट्राय करताय जावचो अशें म्हूण जायना तें. म्युनिसिपल इलेक्शना पयलीं तेन्ना तेणी म्हाका प्रॉमीस केल्ली आहा की मे एंड म्हणल्यार आपूण तो कंप्लीट करतलो मे एंड म्हणल्यार आमचे कडेन हांवें एक म्हयनो आहा तेणी सांगता पळोवन हांवें पावसाचे पयलीं म्हाका खंयच्याय भशेन तो कंप्लीट करूंक जाय की तो ग्रावंड जो आहा तो सामको म्हाका म्हत्वाचो तो सेंटर दिया ग्रावंड हो सेंटरा पडटा आनी सगळे आमचे दियाचे बिद्याबाड कपलाबाड आंबावली इग्रामळ हे सगळे भुरगे त्या ग्रावंडाचेर खेळपी आनी ताका लागून हांवें तो प्रिफरन्स दिल्लो आनी तो पयलीं काम हांवें तें घेतलेलें म्हणजे ताका लागून काम घेवन सुद्दां 1.5 कोटीचो टेंडर काडून सुद्दां आयज पयशांचो फायनान्शियल एप्रूवल सुद्दां घेतला कांयच प्रॉब्लेम ना गव्हर्मेंट सायडीन सगळें क्लियर आहा फक्त गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टराचे पर्सनल प्रॉब्लेम आनी मागीर हो लॉकडावन आनी हो सेंट कस मेळ्ळा करून थोडो डिले जाल्लो आसा ताका लागून आतां ते खंयच्याय पद्दतीन पावसा पयलीं लोकांक रेडी करून भुरग्यांक दिवपा जाय हें केल्लें आसा आनी तांकां क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिला कॉन्ट्रॅक्टराक की तूं जर हें पावसा पयलीं कंप्लीट केलें ना जाल्यार तुका ब्लॅक लिस्टा भितर घालपाचें पडटलें आमकां इन्सिस्ट करचो पडटलो कित्याक तूं हें लांबटे घातले कारणांनी अननेसेसरी भुरग्यांक त्रास जाल्लो आसा आनीक हेजी उलोवणी तुका खावपा पडटात लोक तुजेर एलिगेशन खाली पयलीं म्हाका कितें जाय जाता की हांव जेन्ना गांवांनी वयता तेन्ना तो ग्रावंड जाल्ला म्हणून लोक भुरगीं म्हाका विचारता आनी भुरग्यांची मिस्टेक ना भुरगीं सारके आपल्या जाग्याचेर भुरग्यांक हे इंटरनल प्रॉब्लेम भुरग्यांक खबर ना पूण हांवें हो टेंडर काडून सगळें रेडी केल्लें फायनान्शियल एप्रूवल पयशांची तरतूद केल्या म्हणजे कसली अडखळ नासतना सुद्दां टोटल रेडी केला फक्त हे त्या प्रॉब्लेमा कॉन्ट्रॅक्टराच्या प्रॉब्लेमा लागून डिले जाला आनी तेंचे उतर म्हाका खावपा पडटात कित्याक हांवें तें म्हाका जाय म्हणून आनी इम्पॉर्टंट म्हणून तो सगळ्यात पयलीं तो घेतलेलो ग्रावंड आमच्या आनीकूय सरावंडींग खूब आसात तांच्या एरियांनी आहा ते गेल्ले पयलीं हो घेयल्लो तो खूब इम्पॉर्टंट म्हाका ते भुरग्यांक थंय भुरगे आमचे खेळपी खुबशे भुरगे ग्रूप आहात जे भुरग्यांचे फुटबॉल प्लेयर आहात बरे भुरगे थंय खेळपी आमगेले म्हणटकीच हे फक्त एकलो डिले जाला. गोवा 365 खातीर आंबावलेच्यान रमेश नायक रावत. लॉकडावनाच्या काळात मोरजेचे दर्यादेगेर टॉयोटा कार घेऊन बिनधास्त फेरयो मारपी एकल्याक पेडणे पुलिसांनी अटक केलो. ताची गाडी ताब्यात घेतल्या. पळयात पुराय बातमी. मोरजेचे दर्यादेगेर कोण तरी लक्झरी कार घेऊन भोंवताडे मारता. तेका लागून हेरांच्या जिविताक धोको आसा अशी बातमी मेळटकच पेडणेच्या पुलिसांनी धांव घेत 188-269, 279, 366 IPC कलमा खाला तेका अटक केलो. DL3C BD 5181 ही तेची टॉयोटा प्रेडो कार ताब्यात घेतल्या. अशोक वाडिया हो दिल्लीचो रावपी ही कार चलयतालो. तेका कित्याक अटक केलो सांगता पुलीस निरीक्षक जीवबाद दळवी. We have during the patrolling we have noticed that one vehicle was we collected intelligence that one vehicle Prado vehicle was moving on the Morjim beat and the video has become the viral. Accordingly we collected intelligence.
After collecting intelligence, we have traced the vehicle along with the owner of the vehicle, and we have brought the vehicle at the police station. We have registered a case against the driver of the vehicle, Mr. Ashok Wadia. He is from New Delhi, and the FIR is registered against him under section 188, 269, 279, 336 of IPC. Especially during the lockdown, nobody can move. Otherwise also nobody can take the vehicle on the beach for the joyride. So this is a strong message. We have attached the vehicle, this Prado vehicle Toyota number DL3C 3D5181. It's a Land Cruiser Prado vehicle, Toyota vehicle. So we attached that vehicle, and further investigation are in progress. गोवा 365 खातीर मोरजेच्यान संदीप कामुलकार. आनी आयचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.